जशी जशी मनशाची लायफस्टायल चेंज जाता तशे तशे मनशाक वेगवेगळे रोगराई आयच्या काळान आमी पळयतात. वेगवेगळे ट्रिटमेंट हेच्या खातीर आसा आनी आमी आयज आसा प्रभू डॉक्टर हेंचे कडेन आनी जेंचे हॉस्पिटल हे आमी जाणात की पर्वरी हांगासर वाटेर आसा, हायवेचेर आसा. जाणून घेवया तेंची सुरवात कशी जाली आनी खंयचे खंयचे दुयेंती हांगासर तेंचे कडेन ट्रिटमेंटा खातीर येतात. तेच्या बद्दल आमी आयज जाणा जावन घेवया. सर म्हाका सांगात की तुमी आतां हॉस्पिटल आमी बरीचशीं वर्सां पळयतात की हांगासर हॉस्पिटल आसा आनी बरेचशे लोक ट्रिटमेंटा खातीर येतात. सुरवात कशी कितें जाली हेची? आमचें हॉस्पिटल आतां सुरू जाल्यार 37 इयर्स जाले. हं. जेन्ना एक्युपंक्चर म्हणजे कितें, सुई लावन उपचार करप हो संवसाराक खबर नाशिल्लें गोंयच्या किंवा इंडियेन, तेन्ना हांवें एक्युपंक्चर इंट्रोड्यूस केल्या. एक्चुअली आय एम वन ऑफ द पायोनियर ऑफ एक्युपंक्चर इन इंडिया. ते एक्युपंक्चर सुई लावन सारकें जाता हाजेर विश्वासूच नाशिल्लो. तेन्ना हांवें हांगा ट्रिटमेंट सुरू केल्या. तेन्ना अशी परिस्थिती जाताली की लोकां पर्यंत कशें पावोवचें आनी सुई लावन बरें जाता हें सांगपूच कठीण आशिल्लें. मागीर हांवें एका पेशंटाक समजावपाक, सायन्स समजावपाक एक 2-2 वरां लागप. पूण मागीर अशें विचार केलो प्रत्येक पेशंटा फाटल्यान जर 2-2 वरां ताका कशें तें सगळें सांगच्या परस एक कॅम्प कित्याक घेवची न्ही म्हणून मागीर हांवें त्या वेळार अरावंड इन 87, 88, 89 बी त्या टायमार हांवें कॅम्पींग सुरू केलें. प्रत्येक गोंयच्या गांवांनी अशे कॅम्प सुरू केले. म्हणजे इवन माशेला म्हण, फोंड्या म्हण, मडगांव म्हण, जामावले म्हण, अशे वेगळ्या वेगळ्या इवन काणकोण ह्या सगळ्या जाग्यांनी कॅम्प घेवप आनी अक्षरशः फ्री कन्सल्टींग आनी जवळ जवळ जस्ट 10 रुपया घेवन ट्रिटमेंट करप ही सुरवात केली. पण त्या टायमार पयलीं टॉक दितालो, बरोबर. व्याख्यान दिवप आनी लोकांक सगळ्यांक वांगडा सगळे एक्युपंक्चरचें नॉलेज दिवप. आनी मागीर सुई म्हणजे लायता ती भंय आसता म्हणून प्रत्येक पेशंटाक एक एक सुई लावप, प्रत्येक वरतून एक एक सुई लावप आनी तांकां दाखोवप सुयांचो भंय काडप. मागीर तांकां ट्रिटमेंट सुरू करप आनी तांकां फटाफट गूण येवंक लागना. बरोबर मागीर लोकांक कळूंक लागलें की सुयेन कितें जाता तें. बरोबर. अक्षरशः पयलीं आमकां म्हणो की कितें फकाण कशें म्हणजे सुयांनी लोकांक फटयता, सुई लावन मनीस केन्ना बरो जावंक शकता, हांगा इतकी वखदां घेवन बरो जायना आनी सुई लावन हो बरो करूंक शकता कसो, हो सदांच क्वेश्चन आसतालो. जवळ जवळ सगळी कॅम्प इवन बेळगांव, हुबळी अशें करता करता आवट ऑफ गोवा म्हणजे पर्ली वैजनाथ पासून सगळ्या महाराष्ट्रान सुद्दां म्हाजे कॅम्प्स जाताले. सावंतवाडी पासून सगळ्याक आनी प्रत्येक एरियेन एक्युपंक्चर म्हणजे कितें हें झिरोनसून हांवें हिरोच्या लेवलार हाडलें. आज एक्युपंक्चरान कितें जाता काय ना हें म्हणपाक प्रश्नच येना. आज आमचे कडेन त्या वेळार आमची फकाणां मारपी आज ते सगळे डॉक्टर्स, नर्सीस म्हण सगळ्या हॉस्पिटलांचे डॉक्टर्स आमचे कडेन ट्रिटमेंटाक येता. इवन बॉम्बेसून बऱ्या बऱ्या हॉस्पिटलाचे डॉक्टर्स स्पायन खातीर आनी कितें जालें जाल्यार आपल्या आपल्या भुरग्यांक आनी सोयऱ्यांक सुद्दां घेवन आमच्याच हॉस्पिटलांत येता. ज्या सायन्साक मान्यताच नाशिल्ली त्या सायन्साक आज प्रत्येकानी उखलून धरल्या आनी आज तेन्ना ताचें कावन्सिलूय नाशिल्लें, आतां महाराष्ट्र कावन्सिलूय जालें. कळ्ळें म्हणून आतां एक्युपंक्चर टोटली लिगली प्रॅक्टीस जाल्या. इतकी वर्सां जी आशिल्ली ती एक्युपंक्चर रेकॉग्नायज जाल्या वर्ल्ड लेवलार, पण इंडियेन ताजें रेकॉग्निशन किंवा कावन्सील नाशिल्लें. खूब त्रास सहन करचे पडले म्हाका. प्रत्येकाचे खूब गोश्टी सहन करच्यो पडल्यो. जो कितें फकाणां मारता ती सगळी सहन केली. पण आज अशा लेवलार हांवें म्हाजे स्वताचे रिसर्च करून इतके पेशंट इम्पॉसिबल म्हटलें की डॉक्टर प्रभू निडल मेक्स इट पॉसिबल इतके पर्यंत सगळ्याक जाल्ले आहा. डॉक्टरूच रेकमेंड करतात केसीस बी. म्हाका सांगा की तुमचो शेड्यूल टायमींग कसो कितें आसता? डेली आसता ओपन? एक्चुअली आमची 1 ते 12 पर्वरीन फिक्स टायम आशिल्लो. 1 तारीख ते 12 तारीख आनी मागीर म्हाजे पुण्या, शिर्डी अशे सेंटर्साक मागीर कॅम्प्स जाता म्हाजे गांवांनी थंय वता. पण आतां आमचो शेड्यूल आमी वाडयला कित्याक खूब पेशंट येता तांकां जागो पावना, ट्रिटमेंट दिवपाक म्हाका मेळना म्हणून आमी आतां 1 ते 12 तारीख एक बॅच करता आनी मागीर 12 पासून मागीर 20 तारीख पर्यंत दुसरो बॅच करता. म्हणजे 2 बॅच म्हणजे 1 ते 20 ते 22 तारीख पर्यंत आतां आमी कायमस्वरुपी गोंयान फिक्स ह्या सेंटरान उरतले. बाकीचे दीस आहा ते लोकां खातीर जे म्हाका कॅम्पींग करचें आसता किंवा खूब डॉक्टर्सांक लेक्चरां बी दिवपाक वता आमी म्हणून त्या लेक्चरां बी दिवपाकूय वचपा खातीर कावन्सिला थ्रू म्हणून थंय टायम लागता. म्हणून त्या खातीर तो टायम दिवचो पडटा. म्हणून त्या खातीर 1 ते 20 तारीख ते 22 तारीख पर्यंत आमी फिक्स दवरले. मागीर स्वताचे हेल्थ सांबाळचें पडटा, स्वताकूय ट्रिटमेंट करचें पडटा. सो सम डेज वी आर किपींग फॉर अवर सेल्फ म्हणटा तशें. आनी टायमींग आमचो सकाळीं 11 सुरू जाता. 11 म्हणटूच कन्सल्टींग ताचे पयलीं सुरू जाता. पयलीं ट्रिटमेंट बॅच आसता ते 1-2 पर्यंत पेशंट आसता. मागीर जे ऑफिशियल लोक आसतात आवय बापायक घेवन येवंक जाय म्हणून मागीर मदीं ब्रेक घेवन आमी परत संक सुरू जाता.
आनी त्या खातीर आमकां खूब स्टाफ बी मेळपाक कठीण जाता. पूण संक कित्याक हे सगळे लोक घरा वचून आवयक घेवन यो आनी कित्याक तांकां सदां कांय सुटी काडप शक्य ना 10 दीस म्हयन्याक. बरोबर. पूण त्या खातीर तांच्या खातीर मागीर संक सुरू जाता ते 8 पर्यंत आसता आमचे. एकदां 9 जाता अशें डिपेंड्स ऑन पेशंट्स कंडिशना प्रमाणे आसता. पण सगळ्या लोकांक जाता तितकी सोय करची हे प्रयत्न चालू आसता. आनी आमचे वेगवेगळे सेक्शनूय आहा. लोकांक एक अशें खबर आसता की एक्युपंक्चरान कितें आसा जाल्यार आमचे वेगवेगळे आमी सेक्शन्स केले आतां. पयलीं एक्झिक्युटीव सेक्शन आशिल्ले ते आमी बंद केले कित्याक एक्झिक्युटिवाकूय आमी स्पेशलानूच ट्रीट करता. आमचे कडेन चडशे मिनिस्टर्स किंवा एक्टर्स बिक्टर्स येतात म्हणून तांकां बी ट्रिटमेंट करपाक एक्झिक्युटीव सेक्शन आशिल्ले ते आमी आतां एकूच दवरल्या कॅबीन. आनी मागीर स्पेशल सेक्शन आहा ते स्पेशल सेक्शन आमी सगळे ट्रिटमेंट आमचे इन्क्लुडेड आसता. म्हणजे सगळीं मशिनां वेगळे वेगळे थेरापीज जे जे कितें आसा ते सगळे इन्क्लुडेड आसता. ताजे उपरांत आमी आनी एक कॅटेगरी केली टू हेल्प पीपल हाफ द रेटीन. कळ्ळें. स्पेशल म्हणजे ती आमची एक्चुअल ट्रिटमेंट तातूंत हाफ द ट्रिटमेंट करून आमी 2-2 पेशंट एका कॅबिनान घालून तांकां वेगळे ट्रिटमेंट करून आमी जनरल कॅटेगरी केली. ते हाफ रेटीन ट्रिटमेंट जाता. ताजे उपरांत परत लोकांची मागणी की तितके पयशे सुद्दां तांचे कडेन ना. 1000-2000 रुपया सुद्दां खर्च करपाची तयार म्हणून तांचे खातीर मागीर आमी इकॉनॉमी सेक्शन आतां सुरू केल्या. इकॉनॉमी आनी चॅरिटी सेक्शन. चॅरिटी म्हणजे वी आर नॉट टेकिंग 1 रुपी फ्रॉम दॅट. जे कॉस्ट आहा तितकेच ट्रिटमेंटान घेता आनी थोड्यांक सारकेच मागीर आपल्या तर्फे ट्रिटमेंट करता. तेंय सेक्शन तुमी पळयलां आसता तेंय सुरू केलें आमी. आनी ते इकॉनॉमीक हातून फक्त एकूच मशीन यूज करता. कळ्ळें. बाकीच्यान 2-2, 3-3 मशीन यूज जाता. ताका एकूच मशीन यूज करा. म्हणजे मशिनाचो कॉस्टींग आहा पळय तो काडचो पडटा आमकां. आनी ताजे आमचे सगळे हॉस्पिटलांचे कितेंय ट्रिटमेंट चार्जीस आहा न्ही तातूंत म्हाजे चार्जीस म्हणजे हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सींग सगळे चार्जीस आमचे 500 आसता आनी स्पेशलान 1000 आसता. इतक्या हातून आमकां कशी करून गाडी चलोवची पडटा. आमी चलयतात गाडी एक्चुली म्हणजे पुलिंग म्हणटात तशें. नाल्यार आज पर्यंत इतके हजारांनी केसीस केल्यात त्या प्रमाणे म्हजे स्वताचे कितें तरी आसपाक जाय आशिल्लें. पण प्रत्यक्षान लोकांक जितकी करूंक मेळटा जे येता ते हेवटेन कितें मेळ्ळें ते चॅरिटीन घाले, हेवटेन कितें मेळ्ळें ते भायर वचून कॅम्पांनी घाले. अशेंच करून म्हाजें जिवन चालूच आसा. कळ्ळें. पयशे करपा फाटल्यान अजुनूय आमच्या मनान म्हाजो चलोय आतां चायना शिकून आयला पळय. इज द फर्स्ट डॉक्टर टू लर्न एक्युपंक्चर थ्रू चायनीज लँग्वेज स्टेईंग 10 years इन चायना. चायनाच्या भायर वचून म्हणजे डॉक्टर जो चायनीज लँग्वेजीन शिकणारो पयलो डॉक्टर म्हाजो चलो. तो सुद्दां हांगा ह्या चॅरिटीन आनी म्हाज्या वांगडा जीव लावन काम करता. कळ्ळें. म्हणटा आमचे इच्छा इतकीच आहा की लोकांनी टायमार येवचें. तुमी आतां आयल्यात तातूंतसून म्हाका एक सांगपाचें लोकांक सांगपाचें आहा की वेळ करूं नाका. जालें की आमचे कडेन यात. पॅरालिसीस जालें की तुमी एडमीट करा. ताजें हेल्थ कंडिशन नॉर्मलायजेशन जालें की मागीर हेवटेन सगळीं इंजेक्शनां मार, फिजिओथेरापी कर आनी इतक्या वर्सांनी येवच्या परत ताबडतोब आमचे कडेन या. जेन्ना तो लूज आसता पॅरलायज जाला तेन्नाच या. थंयच्या थंयच बरें करूंक मेळटा. जशें आत्तां तुमी एक बायल पयली ते ताणें सांगलें एकाच दिसान आपूण चल्ली आनी ती मागीर पडली म्हणून. कळ्ळें. म्हणटकूच तूं चिंत की तिका अजुनूय 1.5 म्हयनो जाल्या फ्रेशूय न्ही पण 1.5 म्हयन्यान सुद्दां आयलो जाल्यार पेशंटाक आमकां फास्टर रिकवरी करूंक मेळटा. पण इंजेक्शनां घेवं नाकात. इंजेक्शनां घेवन घट जालें की मागीर तें सारकें करप व्हेरी डिफिकल्ट जाता. करतात आमी पण डिफिकल्ट जाता. बरोबर. सो नॅचरली जे कितें जाता त्या हितूनच तुमी ट्रिटमेंट अर्ली जाता, बेगीन जाता. बरोबर. सो लेटस्ट टॅक्नॉलॉजीज जे आमी उलयतात जेन्ना वेगवेगळे टॅक्नॉलॉजीज आयच्या काळान आमी पळयतात तुमी कितें यूज करतात? आमचे कडेन इतक्या तरेची मशीन्स आसात. ती मशीन भायर काडटलो जाल्यार कॉस्ट इफेक्टीव जाता. कारण भायर फॉरनसून येतात. आमी मॅक्झिमम आमच्या हाताची कलाच वापरपाचें काम करता जे सवाय भितर लोकांक जाता. पण केन्ना केन्ना थोड्या पेशंटांक एफोर्ड जाता तांकां आमी ती मशीन्स वापरता. कळ्ळें. आनी ती मशीन्स अशा लेवलच्या फॉर एग्जाम्पल मायग्रेन एक केस आमचे कडेन मायग्रेन केसीस येतात. मायग्रेनाकूय खंयच उपाय ना पळय. आयुश्यभर वखदां खावन मागीर उलट्यो करून दीस काडटा. एक पेशंट आयली आनी ते तांच्या घरान मॅक्झिमम केसीस मायग्रेनच्यो. कळ्ळें. आनी घोव सांगता आमी इतके जोड दोडटा फक्त म्हणटा हांकां एकटेक व्हरून हॉस्पिटलान घाल मागीर दुसरेक व्हरून हॉस्पिटलान घाल. हें चालूच आसता म्हणटा. एक मनीस आमचे तांच्याच फाटल्यान आसता म्हणटा. म्हणटकूच तो म्हाजें काम करूंक आयलो प्लंबिंगाचें. तेन्ना ताणें स्टोरी सांगूंक लागलो. म्हणटा म्हणलें घेवन यो म्हणून. पयलीं आपल्या बायलेक घेवन येता म्हणून घाल काडटा. तिका ट्रिटमेंट करता ती एकदम बरी जाली. म्हूण ताणें आपले जावेक हाडले. ती इतकी वर्स केस की भितर हॉस्पिटलानसून इतकी उलटी करीत रावली की टोटल हॉस्पिटलूच आमचें घाण जालें ते दिसा. इतकी उलटी कंट्रोलूच जायनाशिल्लो तिका उलटेची.
म्हणून आमी तिका ट्रिटमेंट करतना मागीर अशें दिसूंक लागलें ही जे स्वच्छ जातलें म्हणून आमी तिका स्पेशल ट्रिटमेंट सुरू केलें आनी मागीर तिका एक मशीन वापरलें तातूंत थंयच्या थंयच रिलीफ दिलो तिका पण व्हेरी कॉस्टली पण हांवें म्हाज्या तर्फे केलें मागीर ताका सांगलें पळय हे मशीन्स आसात पण मदीं मदीं हांव तिका हेल्प करपाक वापरता पण आय कॅनॉट एफोर्ड टू ट्रीट यू वीथ दॅट मशीन कित्याक तुमच्या ट्रिटमेंट चार्जीसान म्हाका 500 रुपया मेळटले आनी हांगा 5000 रुपया खर्च येता ट्रिटमेंटाक म्हणून त्यो सुद्दां केसीस ट्रिटमेंट आमी चॅरिटीच्या लोकांक सुद्दां मदीं 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 आमच्या तर्फे वापरतात आमी आमच्या तर्फे खुबश्यो गोश्टी आमी करतात पेशंटाक की कशें तांकां भायर काडपाक जाय हे आमचो हेतू आसता कळ्ळें आनी तूं दुसरें एक विचारतालो म्हाका उदो की रेकॉर्डिंग करतना क्लोज शॉट घेवन रेकॉर्डिंग कित्याक करूंक दिना काय म्हणून तर कारण कितें की आमचे खुबशे पॉयंट्स आसात ते स्वताचे रिसर्च पॉयंट्स आसात ते खबर आसना कोणाक आनी कोणूय अशे आसतात फेक आसतात एक्युपंक्चर एक्युप्रेशर करपी अशें कोण आसता ताका नॉलेजूच आसना ते आमचे व्हिडिओ ऑनलायन घेतात झूम करतात आनी पळोवन ते सुयो लावपाचो प्रयत्न करतात त्या जाग्यांचेर म्हणून तो पॉयंट म्हाजो सोदून काडिल्लो तुका कसो कळटलो मागीर ते रॉंग जाग्यार रॉंग ते ट्रिटमेंट जाता आनी मागीर ताजे कंप्लेन्स येता आनी मागीर पेशंटूच सांगता आपल्याक अशें अशें तुजें हांगा पळयलें आनी ताणें सांगलें आपूण तुका करता म्हणून आपूण थंय गेलो ते व्हिडिओ हे करून आनी त्या खातीर म्हणटा ते करतना म्हणटा आपल्याक पांयच कुसलो आपलो कॉम्प्लिकेशन्स जाले हय आनी मागीर ताका हाडलो आनी आमी ट्रिटमेंट केलें आनी सारको केलो अश्यो गोश्टी जावच्यो न्ही म्हणून हांव कितें करता की जाता तितके रेकॉर्डिंग ऑफ द व्हिडिओ ऑफ ट्रिटमेंट्स कळ्ळें एलाव करिना कळ्ळें पण बाकी ओके लॉंग शॉट्स मारता तुमी दाखोवपाक काय म्हाजे फरक कांय टेन्शन ना पण अश्यो गोश्टी जावची न्ही रॉंग जावची न्ही म्हणून प्रयत्न एका तर पेशंटान आपल्याकूच व्हिडिओ आमी आतां व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सुद्दां एलाव करना भितर कळ्ळें व्हिडिओ काडलो आनी आपूण ती सुय व्हेली वतना आमचे डिस्पोजेबल सुय आसता न्ही एक कितें तरी थंय सुय व्हेली आनी स्वताच कानाक लायली व्हिडिओ पळोवन कळ्ळें कानाक लायली आनी ताजो कान टोटल ब्लॅक जालो आनी मागीर म्हाजे कडेन आयलो आमी आतां इतकें लागता हजारांनी डेली लायतात कानाक केन्नाच काय जायना म्हणलें इम्पॉसिबल आमचे कडेन जावंच शकना हें ना ना इथंच लावला आनी झालं ते तसं इम्पॉसिबल म्हणून कळ्ळें मागीर खरं सांग म्हटलं मी चांगलं तुला करू शकतो म्हणून डॉक्टर नाही असं असं केलं म्हणालं माझ्या मुलांनी व्हिडिओ केला होता बघून आणि घरी लावूया म्हणून परत इथं येण्यापेक्षा म्हणून घरी म्हणाले ती सुई तुमची चोरून घेऊन गेलो होतो आणि ती लावली आणि ते असं झालं म्हणून तुम्ही मला याच्यातून बाहेर काढा म्हटलं ओके म्हटलं मी ट्रीटमेंट केले काढले त्यांना बाहेर काय म्हणून त्यासाठी आम्ही आता व्हेरी सिरियसली प्रत्येक सुई काढून प्रत्येक मेजून सुई परत घेऊन ती डिस्पोज करतात काय म्हणजे असे खूप शाणे वेगळ्या वेगळ्या तरेचे विचाराचे लोक असतात त्याच्यापासून आपल्याक सांबाळचें पडटा लक्षात आयलें हय सर आमी आयज तुमच्याकडे येयल्ले खास करून जाणा जावन घेवपाक की तुमी ट्रिटमेंट कशी करतात मागीर खंयचे खंयचे पेशंट्स तुमचे कडेन येतात सो आमी तुमी आमकां बरीचशी अशी इन्फॉर्मेशन दिली जितूंतल्यान आमकां अशी एनलायटनमेंट जालें आनी नॉलेज मेळ्ळी पूण एक गजाल तुमची नक्कीच हांव याद दवरतलो ती म्हणजे अर्ली द बेटर तो पॉयंट तुमचो एक लोकांकूय तोच जाणा जावन एक्चुअली घेवपाक जाय आनी तो तेंच्यांनी समजून घेवन ते बेगीन जितल्या ट्रिटमेंट जाता आनी दुसरें म्हणजे इंजेक्शन्स किंवा एक्स्ट्रा जे तुमी डॉक्टरा कडल्यान ट्रिटमेंट घेतात पेन किलर्स म्हण ज्यो एक्चुअली हार्मफूल आसता त्यो न घेता पयलींच जर तुमी येयले जाल्यार तुमी रोखडेच बरे जातले ही तुमचे 2 पॉयंट्स हांव याद दवरता आनी हांगासर थांबता तुमी आमकां मोलादीक तुमचो वेळ दिलो तेंच्या खातीर तुमचे उपकारी थँक्यू सर